मंगलम. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत् सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः. आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. शिरसी महाविष्णू देवस्थानाचे 186 वर्धंती उत्सवानिमित्तानं महाविष्णू देवस्थानाचे आढळित मंडळीनं आमगेल्यागी विनंती तांणी दवरिले. आमी चैत्र मास तशी वैशाख मास हे दोन्ही म्हयने आमी पर्तगाळींतूची वास्तव्य आशिल्ले आनी केवल अधिक मासाक मात्र प्रयाण कोरून संचार कोरून पुनः पर्तगाळी येवचे म्हणून आमी निश्चय केल्ले. तदनंतर शिरसीचे गांवच्या लोकांनी पुनः त्यांनी विनंती केले की आमी रजतद्वार आमगेले मुक्तायाचे हंताक येवन घेवन पाविल्लो आसा. आतां स्वामेला हस्तेनची तें उद्घाटन जावं का म्हणून तांणी मस्तपंत स्वामेलाक आमगेल्याक विनंती केले. स्वामीन येवं का, स्वामीन उद्घाटन करका. वर्धंती समयाचेरीची ताजें उटू कार्य समाप्ती जाता. आतां स्वामीन उद्घाटन करून घेवन आम सर्व लोकांक आशिर्वाद करका म्हणून घेवन अनेक पंत तांणी हें केलें. नाजाल्यार आमी लास्ट भटकळ करून घेवनूच आमी मुखावेले पर्तगाळी प्रयाण करचें आशिल्लें. किंतु तुमगेले हे विनंती आयिल्ले निमित्तान रजतद्वार समर्पण करता आशिल्ले निमित्तान त्या न्हंयशीची आमगेले 550 कोटी रामनाम जपाचे संदर्भारी तुमी इतले सहकार दिल्लो आसा, इतलो तुमी मेहनत घेतिल्लो आसा, स्वामेले उत्तर परिपालन केल्लें आसा. आमकां ही ना म्हणचें जालें ना. सो आमगेले कसें पाठशालेचे कसें आरंभ आशिल्ले ते एक्चुली आमी आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथीकची आमी आरंभ करता म्हणून अशी एक विचार आयिल्लो. किंतु त्याची ती आमगेले 16 तारीखाक येता पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीयाक तांगेले पुण्यतिथी आचरण जाता. सो त्या दिवसाक आमी आरंभ करया म्हणून एक अशी विचार केले. किंतु त्याची दिवस हांगा वर्धंती एक त्या तरी चाल करका ना, एक हांग तरी येवरका ना. हांग कोरून घेवन सांजेर भायर सरचेक जायना, कित्याक म्हळ्यार सकाळीं पाठशाळा आरंभ जावका. सो कसले तरी एक आमी मॅच करता आशिल्ले. सो कडेरी जास्त आमी हें केलें की पाठशाला आमी दशमी दिवसाक आनीकच बरें एक मुहूर्त आमकां मेळ्ळें. सो त्यातून ज्येष्ठ शुद्ध दशमी दिवसाक पाठशालेचे ओपनिंग आमी दवरले आनी 16 तारीख आमी हांगा अवकाश करून घेवन दिले. सो अशी टायम फ्रेम करून घेवन आमकां शिरसीकारांक एक स्पेस काणगेन दिवका पळय. आनी आयच्या दिवसाक स्वामी हांगा येवन पाविल्लो आसाची. किंतु वेंकटरमणाले, महाविष्णूले, रामदेव वीर विठ्ठलाले आशिर्वाद आसा म्हणून घेवन आयच्या एक दिवसान आमकां एक कळून घेवन येता आसा. कारण कसन की म्हळ्यार तुमकांय कळका की देव शिरसीकारां मागशी आसा म्हणून घेवन एक तुमकां एक विशय सांगचो आसा. आतांची विष्णुदास कासरकोड तांगेले स्वागत भाशणांतू तशें आमगेले पांडुरंग पै तागेले प्रास्ताविक विशयांतू 2 पंतां सांगले की आमगेले शिरसीचे तालुकांतल्यान म्हळ्यार दाशरथी जप केंद्र प्लस उटू उपकेंद्र मेळून घेवन लागीं 28 कोटी
रामतारक मंत्र जप पठण तुम्ही केले म्हणून येणू सांगले. आता हंतू संतोषाचा विषय कसा नाही, रामाले म्हळे देवाल फाटबल असा म्हळे एक संख्या खेळ खेळचे जाता. जर आईचे तारीख महिनो आणि वर्ष तुम्ही जर ॲड केल्यार आईची तारीख 12 तारीख, महिने कितले जून म्हळे 6, 12 + 8 12 + 6 18 जाले. कडे 2026 केल्यार 10 संख्या येता. 18 + 10 केल्यार 28 येता. आणि तुम्ही 28 कोटी रामतारक मंत्र जप केले. अर्थात स्वामी परतगाळींतू महोत्सव कोण जाल्या नंतर प्रथम म्हळ्या फर्स्ट टायम म्हळ्या आमगेल महोत्सव जाल्या नंतर 550 फंक्शन जाल्या नंतर फर्स्ट टायम प्रथम पंता स्वामी शिरसी गांवां येतासाची तुम्ही खंयची संख्येक तुमगेल रामतारक एंड जाले त्याची संख्येक एंड आयच्या दिवसाक हे डेटाक मेळता आसा. सो ताजेन एक अर्थ करून घेवेत की रामदेव, वीर विठ्ठलू, व्यंकटरमणू, महाविष्णू हे सर्वही देवाले फाटबल शिरसीकारा मागशी आसा म्हणून खाली एक जपकेंद्राक न्ही उटू उपकेंद्र जपकेंद्र उट्टुलो कावेरी देवाले एक अनुग्रह आसा म्हणून घेनू आमी हे एक अनुमानान आमी तुमगेल्या इदराक हे विशय प्रस्ताव केल्लो आसा. दुसरेच कसन की म्हळ्यार आम्ही वैकेची पर्तगाळी मठाक आयिल्ले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसाकची म्हळ्यार करेक्ट तारीखे लेखान मे 30 तारीख जाता. किंतु एक स्वाम्याक पुण्यतिथी नाजाल्यार एक तिथी अत्यंत प्रधान जावन घेवन उरता. आमगेल स्वाम्यान पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसाकची पर्तगाळी येवचे मुहूर्त काडले. ते ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवसाक आसा. आमी पर्तगाळी मठाक आयिल्ले आनी शिरसी गांवांत महाविष्णूचे हांगा वर्धंती जावचे दोन्ही एक दिवस आसा. ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया हांगा वर्धंती उत्सव, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया आम्ही पर्तगाळी मठाक आयिल्ले दिवसू आनी आम्ही पर्तगाळी मठाक आयिल्ले हेची तारीख म्हळ्यार 12 अर्थात 12 वर्ष परिपूर्ण जाता आमी पर्तगाळी मठाक येवन घेवन. सो त्या निमित्तान आमी शिरसीकारांक चान्स दिवचे आनी एक कारण कसन की म्हळ्यार हे पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान तांगेल कालावधींतू प्रतिष्ठापन केलेले तसले हे एक देवालय. 186 वर्षां पयले आमगेल पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान मस्तीतले हांगा विशय आशिल्लो पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याल कालांतू तेन्ना मार्गदर्शन केलेले म्हळ्यार आमगेल पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान 186 वर्षां पयले. त्यातकून तांगेल एक उडगा आसा की तरीच हांगा एक पूर्णप्रज्ञ मंटप केल्लो आसा, सभा मंटप केल्लो आसा. आनी पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी म्हळ्यार आमकां मस्त आवडटाच. सो खंयचे स्वाम्यान पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान खंयचे एक शिरसी गांवांक एक बऱ्यापणा कितें मार्गदर्शन केलें. तांगेले स्मृती चिन्ह आशिल्लें तसले गांव आमकांय अत्यंत प्रित्यास्पद जावन आशिल्ले निमित्तान आमी शिरसी गांवांक ना म्हणचें जालें ना. सो इतल्यांनी विशय धरून घेवन आमी शिरसीकारांक हे वर्धंती उत्सवाक येता म्हणून घेवन आमी सांगलें. तांकां गोतना स्वाम्यान येता म्हणून इतलें सांगलें, तांकां तितले खुशी. बट आमकां कसन कसन विशय आसा कसलेक आमी दिवचेक आलोचन केलें म्हळ्यार कितें इतलें उठूची कारण आसा. पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले विशय आसा, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया कारण आसा. सो अशी नाना रितीचे कारण आशिल्ले निमित्तान 28 आत्ताची हे केल्लें, पयलें केल्लें नाशिल्लें. 28 आमी तांकां 12 तारीख येता म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार तुमकां वैकेची लास्ट 3 दिवसाचे अधिक मासाचे फल मेळो म्हळ्यार उद्देशान लास्ट 3 दिवस आमी अवकाश तुमकां कोण दिले. नाजाल्यार सहज जावन घेवन तुमगेले वर्धंती 16 तारीखाक, तुमगेले वर्धंती 16 तारीखाक म्हळ्यार लिटरली आमी 15 तारीखा संजेर येवन पावल्यार जाता. किंतु तुमकां वैकेची लास्ट अधिक मासाचे लास्ट 3 दिवस अत्यंत पुण्यदायी. त्या निमित्तान एक शिरसीकारांक ते एक अवकाश दिवका म्हण उद्देशान थोडे तुमकां ताजे अपूपदान के पुरुषोत्तमाचे ऑलरेडी तुमी चाल केले. किंतु एक स्वामेल उपस्थितींतू तुमकां एक अवकाश मेळो म्हणल्या उद्देशान
लास्ट 3 दिवसू आणि निज ज्येष्ठ मासाचे एक 5 दिवस मेळ घेऊन एक 8 दिवसाचे कार्यक्रम गांतून घेतले. कार्यक्रमाचे संपूर्ण विवर तुमगेले द्राक सांगिले आसा. रजतद्वार समर्पण ह्याचीच अधिक मासांतू सर्व ही यजमानांक त्यांनी केलेलं तसल दान कसं नसा कृष्णार्पण करत तसल अवकाशू अधिक मासांतू मिळता. अधिक मासांतू मुख्यतः देवालय उपासन करच्यांतूची मस्त विषय सांगिल असा. खंयचे काम्य व्रत काम्य विषय म्हळ्यार आपणाले स्वताचे कार्या कितेरी खंयचे कार्य अधिक मासांतू करच्याक सांगिल ना. सो त्या निमित्तानं एक असेल एक पर्वकाल अधिक मासू. हाजे पहिले अधिक मास आयिल्ले तेन्ना आमी बँगलोरांनी भटकळाक वांटून घाल्ले. किंतु हे पंता एक दिवसू गंगोळीकारांक मेळ्ळे, एक 15 दिवसू बँगलोरकारांक मेळ्ळे, एक 12 दिवसू भटकळकारांक मेळ्ळे आनी 3 दिवसू शिरसिंगकारांक मेळ्ळे. सो अशी करून घेवन एक हे अधिक मासाचे संपूर्ण दिवसू आमी अवकाश करून घेवन दिले. विशेष जावन आजी इतले लोक पळोवन घेवन आमकांय खुशी जाले. जर आतां आनी थोडे वेळ गेलो म्हळ्यार रामनाम जप चाल करतालो न्ही. कित्याक म्हळ्यार त्या नोटूची असले मात्यंत विशय उरता आशिल्ले. 2000 म्हळ्यार फंक्शन जावचे पयले लोक खंय चड दिसता ते रामनाम जप चाल करचे ना. स्वामी येतासाच्या बा अरे लोक कितलो आसा थंय. सो असलेच एक विचारधारेन तूं आमी प्रयाण करत उरता आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार ते 50 कोटी जावका म्हळ्यार एक उत्कट ताजे मागची लाग आशिल्ले. जाता जावका जाल्यार मस्त नमुन्याचे माथ्यान तूं विचार घोळता उरता आशिल्ले. सो खंयी प्रयाणा वचचें आसल्यार आजी सभा कार्यक्रम लोक कितले येता 200 लोक करले एक अर्द तास केल्यार इतलो जप जाता 8 दिवसाचो मुक्काम आसा. सो असले कॅल्कुलेशनान तुजी आमी घोळत बसता आशिल्ले. अंतू इंतू देवान 50 कोटी आमी अपेक्षा केल्ले. देवान 593 कोटी रामनाम जप जावचे तशी देवान अनुग्रह करून घेवन सर्व लोकांक एक त्या उत्सवांत तूं सहभागी जावचे तसले कार्यक्रमा सर्व तुमी पळयल्लो आसा. सो वापस मुखारी मस्तितले कार्यक्रम पर्तगाळी मठांत तूं जावचे आसा. तेन्नाही शिरसीकारान 550 कोटी रामनाम जपा कशी तुमी एक सहकार दिले, कशी तुमी एक स्वामेल उतराक तुमी प्रत्येक लोकान आमकां सहयोग दिला, तशी सहयोग मुखावील दिवसांत वैकेची तुमी त्या संदर्भारी मठा मागशी येवन गेनू मठा सेवक जावन गेनू रामसेवक जावन गेनू तुमी सर्व लोकांना सहकार दिवका म्हूण गेनू पुनः आयच्या दिसाक आमी हे सभा कार्यक्रमांत तूं अभिव्यक्त करताची. चड आयच्या दिसाक आमी विशेष कसने करनाची. मुखावील दिवसांत तूं हांगा सभा कार्यक्रम दवरून घेतिल्लो आसा तेन्ना विशेष जावन गेनू देवालय महिमे बद्दल तुमगेल्या दराक आमी प्रस्तूत करता. म्हळ्यार हे एक अधिक मासांत तूं जल तितले हे पदे पदे काय येना. वन्स इन 2.5 इयर्साक येवचे म्हळ्यार प्रति 33 म्हयन्याक एक पंता अधिक मास येता. सो 33 म्हयने जाले नंतर एक अधिक मास येता म्हळ्यार कितलेक महत्व आसा. आनी हाका मूलतः जावन गेनू अधिपती जावन गेनू पुरुषोत्तम म्हळ्यार महाविष्णूची जावन गेनू बशील आसा. मूलतः कसन मूल स्वरूप विष्णू स्वरूप आसा तोचीची हाका हे अधिक मासाक अधिपती जावन घेवन बशील आसा. आनी त्या निमित्तान खंयचे मासाक खाली ते मास सांगले आसा चैत्र मास वैशाख मास इत्यादी. किंतु हाका अधिक मास म्हणून सांगिल्लें आसा. अर्थात केलेले अल्प जाल्यार आसलेरी कसने अल्प कार्य केले म्हळ्यार तुमगेले ते फल कसन आसा ते अधिक पट्ट जाता म्हळ्यार कितें हाका अधिक मास म्हणून सांगिल्लें आसा. अधिकस्य अधिकम फलम म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अधिक मासांत कसने तरी कार्य केल्यार फल अधिक जावन घेवन प्राप्त जाता म्हळ्यार कितें हाका अधिक मास म्हणून घेवनूची नांव आयिल्लें आसा. मलमास म्हणून घेवन वैकेची सांगताची. सो जाल्यार अनेक निमित्तान अधिक मास प्राप्त जाले. सो हे एक अधिक मासांत तूं सततम चिंतयेत अनंतम
अंतकाले विशेषतः म्हणून सांगताच. म्हळ्यार अंत्यकालाचेरी देवाल नामस्मरण येवका जाल्यार सतत जावन गे न्हू आत्तां आमी चिंतन करका म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमगेल प्लॅनिंग लास्ट हाका उडगास येवका म्हळ्यार कितें री आत्तां आमी प्लॅनिंग करका. कित्याक की म्हळ्यार नाज्या अंत्यकालाचेरी ताका घरचे चिंते, नाजाल्यार चेडवां बद्दल चिंता, नाजाल्यार मुखार बायलील कसन जाता, मुखार चेडवां कसन जाता, मुखार एक जाग घेतला मरे कसने हांव डेवलप केलें ना, पूत डेवलप करता की ना हेची ताका चिंता. देवाल चिंत येना. देवाल चिंत येवका जाल्यार निरंतर जावन गे न्हू ताका देवाले प्रती नामस्मरण करत उरल्यार अभ्यास जालें न्ही. अभ्यास बल आसलें म्हळ्यार ताका निद्दे दोळ्यांत वयकेची तो सांगता. निद्दे दोळ्यांत वयकेची तो सांगता. त्या निमित्तान तेतकून केलो पंता टेस्ट घेवचे आसल्यार निद्दे दोळे आसतना टेस्ट घेवका. तेन्ना करेक्ट खर भायर येता. केन्नाय कसने एग्जाम घेवचे आसले, चेडवां कडच्यान कसने सांगचे आसल्यार निद्दे दोळ्यांत तो खरे विशय सांगता. तेतकून कंडक्टर आसा न्ही कंडक्टराक पयलीं कशें की म्हळ्यार आतुटू फ्री जालें म्हणाय. आतुटू फ्री पयलीं फ्री आनी नाशिल्लें बसार आनी वताना. आतुटू फ्री, चेडवां फ्री, बायलांक फ्री, दादल्यांक फ्री, आतुटू फ्री करून घाल्लो आसा. सो आत्तां कंडक्टराक बसार चडिलतना चेडो सान उरता बापूस पयलेची चेडाक सांगून उरता तूं विचारलें रे हांव आनीकची 5th स्टँडर्ड म्हळ्यार 5 वर्ष म्हणून सांगता 6 वर्सां वयर गेल्यार अर्ध टिकेट दिवका. तेतकून सांगतना पयले सांगून दिल्लो उरता. ना तूं सांगता कंडक्टरान विचारल्यार 5 वर्ष म्हणून सांग म्हणून सांगता. कडे रे बापसून सांगलें न्ही. तेतकून कंडक्टर ताका विचारतना ಎಷ್ಟು ಮಗು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ म्हणताना 5 ವರ್ಷ म्हणून सांगता. ಕಡೆ ರೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ करताना हगूर चर्ड जागताना हगूर ताका जागून घेन ಎಷ್ಟು वयसप्पा म्हणताना तो 6 वर्ष म्हणून भायर सांग. सो ते कित्याक जालें की म्हळ्यार अभ्यास बल. प्रती दिवसू तागेले वय जाल्लें ताका गोत आसा. प्रती दिवसू फर्स्ट स्टँडर्डाक व्हरता. 6th इयर म्हळ्यार 6th इयर म्हळ्यार ताका फर्स्ट स्टँडर्ड. सो फर्स्ट इयर म्हळ्यार कुडेन तागेलें वय कितलें की म्हळ्यार 6th. सो ताका अभ्यास जावन गेले. आतां म्हाका 6 वर्ष चलता आसा म्हणून ते अभ्यास चुकोवचे जायना. बापसून कसने तरी एक टिप्प दिवन घेवन सांगल्यार वयकेची तागेले ते अभ्यास बल चूक ना. ताका निदे दोळ्यान सांगल्यार वयकेची तागेले वयोमान सांगल्यार तो 6ची म्हणून सांगता. कडे जागृत अवस्थेंत आयल तेन्ना तर सांगता. सो अशी आमगेलो अभ्यास बल अशी उरका की आतां जर आमी राम नाम करत उरल्यार वयकेची अंतिम कालाचेर आमगेले अंतिम श्वास आसतना वयकेची जर तुमी महाविष्णूल की वेंकटरमणाल की रामदेवाल की वीर विठ्ठलाल जर एक नाम स्मरण केलें म्हळ्यार तुमी हे इतलें वर्ष तुमी कसन जीवन केलें तें सार्थक जाता. ना 80 वर्ष जीवन करून घेवन लास्ट अंतिम श्वास घेताना जर देवाल नाम स्मरण केलें ना जाल्यार 80 वर्ष केलें लोटू व्यर्थ. सो 80 वर्ष केलेलं जीवन सार्थक जावका जाल्यार अंतिम क्षणाक अंतिम श्वास घेताना एक रामाले नामस्मरण केलवें नाजाल्यार एक देवाले नामस्मरण तुगेलें मात्यांत आयलें म्हळ्यार तूं 80 वर्ष जीवन केलें सार्थक जाता. सो त्या 80 वर्ष सार्थक जाल्या म्हणून जावका जाल्यार आत्ता सततम चिंतयेत अनंतम अंतकाले विशेषतः म्हणून सांगिल्लें आसा. सतत जावन घेवन आत्त चिंतन केलें म्हळ्यार अंत्यकालाचेर विशेष रुपाचेर देवाल नामस्मरण येता म्हणून सांगिल्लें आसा. इतले हरिनामस्मरणेक महत्व आमगेल्या शास्त्रांत दिलेलें आसा. तसले एक अवकाशू केन्ना मेळनाशिल्लें तसले अवकाशू अधिक मासांतू स्वामेल हांगा मुक्काम जावन घेवन अंतिम 3 दिवसू शिरसीकारांक लाभ मेळिल्लो आसा. हाजी संपूर्ण लाभ शिरसीकारान घेवका आनी वेळोवेळी रामदेव वीर विठ्ठलाल की नाजाल्यार महाविष्णू देवाल की वेंकटरमणाल की प्रत्येक देवाले तुमगेले मुखांतुल्यान देवाल नामस्मरण तेतकून आमगेले हांतू सांगिल्लें आसा की सत्कर्मयोगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून आमी सांगताच. आमगेले
आयुष्य सत्कर्म करची कितीरी घाल का आणि मुखा तुलेनं मंगल नामस्मरण देवाल येऊ का म्हणून घेऊन सांगितलं. त्यानिमित्तानं ह्या एक अवकाश शिर्सीकारांक प्राप्त जाले. सर्व ही शिर्सीकार हाजे लाभ सदुपयोग करून घेता म्हणून घेऊन आम्ही अभिलाष दवरील असा. आणि आयच्या दिवसाक अत्यंत भक्तिभावानं मठाचे परंपरे अनुरूप जावन घेऊन तुम्ही स्वागत केलेल बद्दल पुनः आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरं घडवो. तुमगेल घरांतू तुम्ही करता असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू आमगेल महाविष्णू देवस्थानांत की व्यंकटरमण देवस्थानांत की नाजाल्यार गणपती देवस्थानांत की नाजा अन्य सर्वही देवस्थानांतू वैदिक वृंद तांगेल्या जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.